नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेअर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकरायच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी घाणयाऱ्या वासाक लागून जाता लोकांचे हाल नुस्तें मार्केट जातले केन्ना स्मार्ट थळाव्यांचो प्रश्न गोंया सयत हेर राज्यांनी 1 जून नुस्तेमारी बंदी लागू नुस्तेमारी खात्यान संबंधित मामलेदारांक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझेल पंप सील करपाचो दिला आदेश गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जूनाक दनपार मेरेन दोनूय सिटांचो निकाल करतले जाहीर मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्माची माहिती शुक्रार थारलो घातवार 3 वेगवेगळ्या अपघातांनी तिगांक मरण फोण्या अपघातात तरणाटो सोंपलो वास्को शांतीनगर वाठारांत धक्कोदायक घडणूक घोवान बायलेक जिती मारली पुलिसांचे स्वता जालो सुवादीन आनी लयराईच्या धोरणाआड आक्षेपार विधान करपी श्रेया धारगळकाराचो जामीन अर्ज दिवचल न्यायालयान भायर आयलो श्रेयाची कादय कायम आता खबरो विस्तारान गोंया सयत हेर रस्त्यांत किनारपट्टेवेल्या राज्यांनी 1 जून साकून 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी अंमलात येतली ही नुस्तेमारी बंदी बरे तरेन लागू करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान संबंधित मामलेदारांक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझेल पंप सील करपाचो आदेश दिला अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो आनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले नुस्तेमारी बंदीचे गोंयांत उल्लंघन जावचें न्हय म्हणून नुस्तेमारी खात्याचे सुपरवायझरांक गोंयच्या दर्यांत बारीक लक्ष दवरपाक सांगलां अशेंय मोंतेरो हांणी म्हणलें गोंयांत ह्या 2 म्हयन्याच्या काळान दर्या खुबळिल्लो आशिल्ल्यान उल्लंघनाच्यो कागाळी येनात अशा वेळार दर्यांत वचपाची रिस्क सहजपणान कोण घेना अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हांणी सांगलें आतां नवी तंत्रज्ञान आयिल्ल्यान नुस्तें फ्रीज करून ह्या दिसांनी विकप शक्य आसा म्हणून ह्या बंदीच्या काळान सुद्दां ताजें नुस्तें बाजारांत उपलब्ध आसता हाचे खातीर खाऱ्या नुस्त्याची मागणी आतां कमी जाल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें Monsoon fishing ban in the state of Goa will be implemented from 1st of June to 31st of July. This is a ban which is being implemented right from 2004-5 and it is a uniform fishing ban from along the west coast of India. The ban is not only for within the 12 nautical miles but also outside in the EZ. So all the fishing vessels, the mechanized fishing vessels are not to go out for fishing. So in the state of Goa, what we have done is we have requested the mamladars to seal all the fishing jetties, including the diesel pumps. We have also placed our fisheries officers and fisheries surveyors along the coastline in every taluka and the beach areas wherein fishermen usually go for fishing. So if there is any violation of the ban, they will report and take necessary action as per the Marine Fishing Regulation Act. But during this month, from June to July, is the peak breeding season. That is why sometimes people say we should have a ban which is extended up to August, or we should start even a little earlier. But it has to be a consensus. And now, since the matter was in the Supreme Court, everyone, you had research organizations, Government of India, and the state departments who sat together and then decided that yes, this much of the period should be good enough. So this is what it was, because otherwise traditional and mechanized always has that conflict. So to have a uniform ban, these 2 months have been, actually what happens on the East Coast, there is no fishing ban. And also processing plants and all, they now cater to the domestic market of this time. So they may freeze and then they may send the produce to the markets wherever it is needed. Earlier it used to be only salt fish, but now there are technologies where you can freeze and give fresh fish, frozen fish to the people. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक.
गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक जाल्ले वेंचणुकीच्या मतदानात 75 हुपली. आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मतमेजणेची 4 जुनाक पणजी आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. दनपार मेरेन दोनूय सिटांचो निकाल जाहीर करतले अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिली. गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मे दिसा जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जुनाक पणजी आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. दोनूय लोकसभा सिटांचो निकाल दनपारां 12 म्हळ्यार येवपाची अपेक्षा आसा. आमचो प्रयत्न दोनूय निकाल जाता तितले बेगीन जाहीर करपाचो आसतलो अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. In center we have different counting halls, and in every counting hall the number of tables are from 7 to 14. In some counting hall we have 7, somewhere 8, 9. So maybe in some counting halls we need more number of rounds, whereas in some other we need less number of rounds. But overall we are hopeful of getting results by the afternoon. So around lunchtime now we will be able to see clearly about the results. So this is general trend in Goa, and as you know from the past history also, up to 12 or after 12 means up to 1 or 1:30 we will be able to announce the results in both the districts. मतमेजणी बरे भशेन पुराय करपाक आमची सगळी तयारी जाल्या. आता फक्त भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान काय अप्रुव्हल येवपाची आसा जी 1-2 दिसांनी येतली अशें रमेश वर्मा हांणी ह्या वेळार सांगलें. Ready, and I've already discussed with both the DOs, because the counting is the major responsibility of both the DOs. We have to supervise all the exercise there. I personally visited the one counting center up north, and in a day or two I'm going to south also. We are fully ready with all our security arrangements, 3-layer security, CCTV arrangements are there. Our counting teams are ready, micro observers are in place, the teams are fully trained by both the DOs, and we have received our approvals. Further we are sending again some proposals to ECI to get approval, and we are hopeful of getting all our approvals in a day or two. So by this I can say that okay, we are fully ready, and we have tried our best to get results on the day of counting as early as possible, because definitely people will eager to know about their future representatives for both the districts. So this is our responsibility also to give better results with better preparation. So this is our responsibility, and our teams are ready to do this work on 4th. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. शुक्रारा फोंड्या फ्लायओव्हराचेर एके ड्यूक दुचाकीक भिरांकूळ स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान कुणेच्या श्रावण हरी नाईक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. शुक्रारा अंत्रुज म्हालात 2 भिरांकूळ अपघात. पयलो अपघात फोंड्या फ्लायओव्हराचेर जालो. दुचाकी चलोवपी कुंडयचो श्रवण नायक ह्या तरणाट्याक भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो. हातूंत तांणी दुचाकीन नेटान डिवायडराक धपको दिलो. ताका लागून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दुसरो भिरांकूळ अपघात पंचवाडी शिरोडा वाठारांत टँकर आनी कारी मदीं जालो. ह्या अपघातांत टँकरांत भितर बशिल्ल्या मोहम्मद नांवाच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा. ज्या पोलीस स्टेशनाच्या हातीत आज 2 अपघात जाले, आनी 2 अपघातांत 2 फेटल जाले. एक पयली सद्याक उड्डाणपुलाचेर एक आमचो भुरगो आशिल्लो पुणेचो, जो शशांक श्रावण हरी नायक हो भुरगो 19 वर्साचो, ताका मरण आयलें स्वय अपघातांत. आनी दुसरो म्हापा जो आज एक्सिडेंट जाल्लो तो टँकर ट्रक आनी आर्टिगा मदीं, तितून तो टँकरीचो भितर तेंचो एक मॅनेजर आसलो तो मोहम्मद म्हणून,
तो ताका मरण आयलें, जागेर मरण आयलें. आनी दुसरो ड्रायव्हर जखमी आसा आनी अर्टिगान एक बायकुली जालेली तीवूय जखमी आसा. ती मडगांव आसा हॉस्पिटलान उपचार घेता आनी जो ड्रायव्हर आसलो ताका बांबोळे हांगा पाविल्ले आसा आनी तेवूय उपचार घेता. आतां जवळ जवळ सकाळी जाल्लो अपघात तो आतां रस्तो क्लियर जाल्लो आसा, वाहतूक टोटली बंद आसली. आनी आतां आमचो PI तुषार लोटलीकर तसो ट्राफीक सेलाचे सगळे स्टाफ वचून तेंच्यांनी रस्तोय क्लियर केल्लो आसा. फायर ब्रिगेड हाडून रस्त्याची ऑयल पडलेली ती ऑयल हांगा टोटली क्लियर केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. शुक्रारा वास्को शांतीनगर वाठारांत घरकारान आपल्या घरकान्नीचेर आशिल्ल्या दुबावा वेल्यान खून केलो आनी स्वता पुलीस स्टेशनात वचून आपल्या गुन्यांवाची कबुली दिली. पळयात नेमकें प्रकरण कितें तें. गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. खास करून वास्को शहरांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी जाल्ली स्पश्ट वाड दिसून येता. 2 म्हयन्या पयलीं वास्को खारीवाड्यार दोगा पर्यटकांनी एके जाणटे बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ही घडणूक ताजी आसतनाच वास्को रावपी चालोबा केसरकर हांणी आपल्या घरकान्नीची हत्या करून स्वता पुलीस स्टेशनार वचून गुन्यांवाची कबुली दिली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूट ताब्यात घेतली. ह्या प्रकरणाचो तपास वास्को पुलीस करतात. तो म्हणलो जिवांशी तरी आसतना ते परसाना वयर गेलो. पयलीं हे पुरो रगतान हळून पडलो आसा आनी पडे हात धरला ते पळयलो मिटींग पळय पडलेलो आसा रगतान दुखलात. तुझे चेडूच हय म्हाजो चेडू वैशाली तेंचे कितें आसले झगडी जाताली तेमी झगडी जाता. म्हाजो 3 वर्सां जाली आमी एसी करता आमी कोणा सांगून आसले झगडी जाता आशिल्ली. मेन आमी तर हांव वचून निताल तेंक मारता म्हणटो केसा दोन मारतालो. चेड्यान हातो असो मारले चेड्याच मारला आपल्या कळ्ळें. इतले हे केले इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले. तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जबाब आमी घेता म्हण तेणी हे केले. पळयता आमी हे घेता जाव घेता म्हण भयणी 2 भयणी आनी 2 पंच येयले. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम थिओजी. श्री लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांचो अवमान करपी श्रेया धारगळकार हिचो जामीन अर्ज दिवचलच्या न्यायालयान भायर मारलो. श्रेया हिणे दिवचलच्या न्यायालयात दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा दिवचलच्या B कोर्टात सुनावणी जाल्ली. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या 2 भक्तगणांविशीं अवमानकारक वक्तव्य केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन फाटल्या बुधवारा श्रेयाक अटक करून तिका 4 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडीन दवरल्या. उपरांत हाच्या आड श्रेयान जामिना खातीर न्यायालयान धाव घेतिल्ली. आयज दिवचलच्या B कोर्टान हाचेर सुनावणी जाली. 2 भक्तगणां वतीन आदोगाद पुष्पराज नावेलकर हांणी युक्तिवाद केलो. सरकारी वकिलांनूय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपस्थित करून जामिनाक विरोध केलो. आमचे आर्ग्युमेंट जालें हांगासर ज्युडिशरी कडेन आमी आमचे कडल्यान आनी सरकारी जे वकील आसा तेंचे कडल्यान स्ट्रॉंगली आनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जालें एज फार एज बेल ग्रांट करप. तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केलें सरकारी वकिलान की हांगासर सद्या हेची कोड ऑफ कंडक्ट लागून आसा तो अजून सुकूना. सो तो एक इश्यू आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमी इश्यू रेज केलो की 2 विटनस आहा तेच्या बरोबर तो विटनसूय अजून आयडेंटिफाय जावंक ना कोणतो. तो आयडेंटिफाय करता तेन्ना पॉसिबिलिटीज की हे जे अक्यूज आसा पळय ते बाकीचे विटनस तेच्या बरोबर आनी कोण आशिल्ले को एकले तांकां थ्रेटन धमकीत हें करतले भायर येतले. दुसरें म्हणजे मॉब सायकोलॉजी आसल्या कारणान कितें इश्यू जातलो ते भायर येतले सगळे लोक कितें फाटल्यान वतले तो इश्यू आशिल्लो. हे 2 इश्यू त्या भायर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की ताजी मॅरेज सर्टिफिकेट जी आसा मॅरेज सर्टिफिकेट नांव वेगळें आसा ताचें आनी ताजी मागीर लग्न जालें ते धारगळकरा कडेन स्वप्नील धारगळकर तें लग्न जावन तेजो डिवोर्स जाला. डिवोर्स 2021 जाला. त्या डिवोर्साचेर ताची कन्सेंट टर्म्सान तो डिवोर्स तेंच्यांनी मॅरेज डिजॉल्व केला डिवोर्सान त्या पिटिशनान. आनी ताजेर कंडिशन आहा तेंचें कंडिशनान घातला बरयलां कितें की हें जें श्रेया धारगळकर हें नांव आसा पळय तें नांव फक्त तें कॅन्सलेशन करपाचें आसलें पळय सर्टिफिकेट जे डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट तितल्या पुरतें यूज करतलें. ताका 6 म्हयन्याचो टायम तांचेर बरयला. एट द मोस्ट ते जेन्ना तेंची मॅरेज डिजॉल्व जालें ऑर्डर जाल्या पासून दिसान तेन्नाच्यान 6 म्हयने पासून तें नांव यूज करूं शकता. ताजे नंतर तें नांव यूज करचें ना. कित्याक ऑलरेडी ती मॅरेज तेंची डिजॉल्व जाली. आनी ताणें हांगासर जी कंप्लेंट फायल की आमचें एप्लिकेशन फायल केलां बेलीचें पळय तें श्रेया धारगळकर म्हणून केलां आनी लिगली ताका ते रायट पायतला. आनी दुसरें आमी ताजो एक पोस्ट केलो हाचेर सोशल मिडियाचेर. त्या पोस्टान तेणें कितें सांगलें की हो आपलो कोण तरी परेरा म्हणून आसा तो ताजो घोव कॅथलीक आनी तेणी पुलिशेन कंप्लेंट केल्ली की दोगांकूय असॉल्ट केला म्हापसा पुलिशेन. आनी ते सोशल मिडियाचेर तेणी कंप्लेंट दाखयली. ते आमी जजाचें निदर्शन हाडलें की बाबा हें जी बायल आसा पळय ती ऑलरेडी मॅरीड लग्न जालें आनी तो परेरा म्हणून ताजो घोव म्हणून तें दाखोवन दिलें. तें दाखयल्या कारणान आनी आमी जजमेंट कोर्टाक कितें केलें कोर्टाक सांगलें जेन्नाच कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोर्टाक आनी ते कोर्टाचो गैरफायदो घेता की हे बायलेन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना तरी श्रेया हें नांव यूज केलां आनी फॉल्स एप्लिकेशन ताणें घातलां थंय. कित्याक तिका आपलें पयलींचें नांव फाटलीं मात दुसरें नांव कित्याक तें लावंक मेळटा पण हे श्रेया धारगळकर लावंक मेळना. ती आमी ऑर्डर आसा कोर्टाची पळय ती मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ती प्रोड्यूस केली कोर्टाक आनी हे बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मॅरेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली
आनी कोर्टाक दाखोवन दिलें की हे जे बायल आसा हांगासर श्रेया म्हणजे श्रेया एक्चुअली न्हय ते श्रेया आशिल्ले ते लग्न जाल्लें तेन्ना धारवेकारा कडेन 6 म्हयन्यान जेन्ना डिजोल्यूशन जालें सोंपलें सो ताका कोर्टाक सांगलें हें सांगलें आमी सपोज ताका जर ऑर्डर पास करून ताच्या नांवान जर दिली श्रेया म्हणून तर सायन थंय मारतलो कोण कित्याक ते श्रेया म्हणून सायन मारूं शकना जर कोण थंय सायन मारतलो आपूण बेल घेतलें म्हणटलो म्हणूं शकना न्ही सो ताका आमी जजमेंट दिलें कोर्टान ते जजमेंटारूच अशें आशिल्लें बरयल्लें की असो कोण कोर्टाक फोटोवन जी कोण ऑर्डरी घेता पळय ताका ऑर्डर ते बेल कॅन्सल जावपाक जाय कोण एंटायटल ना समजा कोणी मिसरिप्रेझेंट केला किंवा कोर्टाक कोणी ऑल इन्फॉर्मेशन दिवन समज जर कोर्टाची बेल ऑर्डर बेल घेतल्या आनी ती कॅन्सल जावपाक जाय आनी ती कॅन्सल जातना ताका फूल फ्री रायट आसा की दुसरें फ्रेश घालपाक तेजें ऑब्जेक्शन काय ना पण हे जे कॅन्सल जालें कोर्टान आमकां दिसता की कोर्टान रायटफुली आनी एकदम सारकें की कोर्टान रायटफुली सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर करून तेजी बेल रिजेक्ट केली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुशेले वाठारांतल्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली देखून थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान झरो नितळ करपाची मागणी केल्ली. थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी कुशेले झऱ्याची पळोवणी केल्ली. शुक्रारा कुशेले वाठारांतलो झरो दुरुस्त केले उपरांत थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले. झर बीन कितें आसा ते प्रिजर्व करपाची खरी गरज आसा. आज म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना आमी हे केल्ले आसले तेन्ना वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणटा उपाय योजना करून हे गोष्टी करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता चवथीच्या निमतान तर जाता ते कंपल्शन करून जावन पडलेले आसता पण म्हाका दिसता ह्या वाटी आमी मुद्दाम तेचे विचार करून आनी एक म्हणटा तशें एक पेज घेवन ह्या गोष्टीचे आमी विचार केल्लो आसा की अशी झर बीन जे आसा आनी जे दुशीत जाल्ले आसा ते साफ करप तितलेच म्हत्वाचें आसा आनी त्या पद्दतीन आमी सगळी आमची म्हणटा तशें टीम हेंच्यांनी हेचेर करून जे कितें उपाय योजना केल्ली आसा आमच्या वांगडा इंजिनियर ह्या भागांतले जे इन्चार्ज आसा संगीता ती हांगासर आसा आनी जशे कावन्सिलर बाकीचे आसा सद्या हांगासर ना पण जे आतां आमी सुपरविजन करपाक येयल्ले आसा तेंचें काम चालू आसा आनी जायता त्या पद्दतीन तुमी पळयलां जाल्यार भरपूर हांगासर करून हांगासर डिफीट मटेरियल तशें काडलेलें आसा आनी अशें जावंक जाय आनी सुचयल्या बद्दल तुमकांय बरें मागता कित्याक जो पर्यंत अशे सुचोवणी आसता लोकांचे तुमचे सारकेल्यांचे सजेशन्स मेळना तो पर्यंत गोष्टी घडाय बी ना आनी ती इज अ टीम वर्क आनी म्हाका दिसता फक्त चवथीच्याच निमतान ना अदरवायज ऑल्सो वी वील कीप अ वॉच दॅट रेग्युलरली इट वील बी डन. खूप दिवसांनी क्लीन झालं खूप निवळ झालं आहे आणि आता हे मिशीन आहे इतके चवथी पण क्लीन करी आणि आता खूप क्लीन झालं आहे मिशीन साफ झालं खूप बरं झालं तुमच्या मुन्सिपालिटी झालं बरं आहे असं पुढे धावपाचे की पुढे दर वर्षा. फाटले 2 दीस जाले कुचेले म्हापशा एका शेतान गंभीर जखमी अवस्थेत एक म्हस थंयच पडून आसा. कोणूच तिची दखल घेना. म्हशीच्या धुनियाकूय ह्या विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. देखून थळावे बरेच तिडकल्यात. हाका लागून थळाव्यांक थंयच्यानी अवच करपाकूय त्रास जातात. ह्या म्हशीचेर बेगोबेग उपचार सुरू करचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. ही म्हस आसा न्हू तेजो ओनर कोण आसा पळय तो आयज मेरेन हांगासर पावल्लो ना. सपोज तेज्या ओनराक ही म्हस अशी म्हशी तेजेर पोसपाक जायना जाल्यार ताका सांगूनी की बाबा आपल्याक म्हस कोसूंक जायना. हांव तेजे कितल्यो म्हशी आसा 10 आसा 20 आसा 30 आसा 40 आसा जाल्यार हांव तेज्यो म्हशी म्हाज्या घरा व्हरोन हांव पोसता अशें पूण तेणी आपले जनावरांचेर आपूण जेका हे करता म्हणजे आपूण तेजे वयसून आपलो धंदो चलयता आपलें पोट चलयता तेणी हांगासर अशें म्हशीक आपले करचें न्हू. ताका सपोज इन केस जायना पोसूंक जाल्यार तेणी आमकां सांगचें. नमस्कार आम्ही असा कुचेले म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 हांगासर आणि एक अशी सध्या दुःखद परिस्थितीन एक अशी दृश्य हांगासर दिसण्यात येता ती म्हटल्यार हांगासरल्या शेतान एक वाईट आणि जखमी अवस्थेर हांगासर एक म्हस आढळली आसा. जेन्ना हांगासर आमी पावले तेन्ना स्थानिक जे लोकल भुरगे आसा तेंच्यांनी तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळण्यात येयलें की काल दनपारच्यान ही जी म्हस आसा ती हांगासर पडून आसा. त्यांची मागणी आसा की जी कोणाची ही म्हस आसा त्यांच्यानी हांगासर येवन ह्या म्हशीची कुयदाद घेवची आणि तिका परत आपल्या गोठ्यान व्हरून तिका तिचे जे केअर आसा ती घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. मोपा विमानतळा लागसार आशिल्ल्या धारगळ पंचायतीच्या कार्यालया मुखार शुक्रारा सकाळी एक म्हस मेल्ले अवस्थेत दिसून आयली. गाडीन धपको दिल्ल्यान म्हशीक मरण आयला असो अदमास आसा. चोडण्या पुला खातीर भूसंपादनाचो विशय रोखडोच सुटावो करतले. तशेंच कस्टोडियन मालमत्ता संदर्भात 2014 पयलींची कोणाची कागदपत्रां चुकून उरल्या आसत जाल्यार तांकां मालकी हक्क मेळोवन दिवपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांक निवेदन पत्र भेटयल्ल्याचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले. डिसेंबर म्हयन्या मेरेन रो फेरी सेवा सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें.
म्हत्वाच्यो बैठकी आसल्याच ऑनरेबल सीएमा कडेन एक म्हणजे साल्वादोर द मुंडो चोडर ह्या ब्रिजाचेर आनी दुसरी बैठक आसली ती आमची स्थलांतरीत मालमत्ते विशयीचो गोंयांतलो जो विशय आहा त्या संदर्भात दुसरी मिटींग आसली. पयले मिटिंगेचो सारांश असो आहा की जे लँड एक्विजिशन आमकां करपाक थोडे डिफिकल्टी येयल्ले आसा त्या लँड एक्विजिशन कशें करचें हेजेर एक आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या अंडर द लिडरशीप ऑफ संदीप जॅकीस जे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आहा त्यांच्या वांगडा एक 5 मेंबर कमिटी स्थापन केल्ली आसा. आमकां म्हणजे जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तो करपाक आमकां सुविस्कर जातलें. म्हाका दिसता 3 म्हयन्याच्या पिरियडान हे लँड एक्विजिशनाचो प्रोसेस आसा तो मेबी कंप्लीट जावपाक शकता. मिटिंगेन ऑनरेबल सीएमान ही मिटींग चेअर केल्ली. ऑफ प्रोप्रायटरशीप आनी ग्रँट ऑफ लँड ॲक्ट 2014 हो जो ॲक्ट जाल्लो आसा त्या संदर्भात आमच्या घरांची जी आमकां घर मालकीची हक्क मेळपाक जाय ती मालकी हक्क मेळत आसा आनी ज्यो केसीचो रिव्यू घेतला सीएमान ऑनरेबल सीएमान सांगलें की ज्यो केसी पेंडींग आसा आनी आमी एक तांकां मेमोरंडम दिला महेश वतीनसून एक मेमोरंडम दिला की आनी एकदां एक विंडो ओपन करचो म्हणजे 2014 पयलींचे जितले जे घरां आसा तेंच्यांनी चुकोवन कोणाचे जर एप्लिकेशनां उरल्या घालपाची ती घालपाक एक सरकारा कडेन विनंती केला की आमी विंडो ओपन करचो. दुसरो जे मेमोरंडम आमी घातलेलें आहा की जे एग्रीकल्चर लँड जे आसा तेका सुद्दां सरकारान 6 डॉक्युमेंट मागल्या पण हे 6 डॉक्युमेंटाचे जे एमेंडमेंट करपाक जाय आनी एमेंडमेंट करून एका डॉक्युमेंटाचेर आमकां जे सनद मेळपाक जाय हे आमी डिमांड केल्लें आसा. प्रो फेरयेक लागून आमचे जे एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हणजे जे पार्टीक आमी जे टेंडर दिल्ले आसा ताका फक्त पयशे दिवपाचे हे काम जे आसा ते उरलेलें आसा. कोर्ट जसो लिफ्ट जालो त्या जे संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका ते पयशे दिले वयतले आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत आमकां ह्यो फेरी तो बांदून आमकां दिवंक जाय. 2014 उपरांत मयत सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली सगळी बांदकामां मोडून उडयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. सरकाराची जमनी कोण विकता जाल्यार तांकां वोगी रावचे नात. सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम करीत जाल्यार ते खपोवन घेवचे नात. मये वाठारांत जमनी विकत घेवप्यांनी सदर चौकशी करून जागे विकत घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी. एक चोडणा ब्रीज दुसरो युएक्यू प्रॉपर्टी चोडणा ब्रिजाच्या संदर्भांतल्यान ते लँड एक्विजिशन हो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक करपाक लायला. थोडेशे जाण लँड ओनर बीन मेळना तोय प्रोसेस जाता. तेजेर संदीप जॅकीस बीन नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तेच्या अंडर टीम काडल्या ते एवरी 15 days फॉलोअप करतले आनी आमी चोडणा ब्रिज हो फास्ट ट्रॅक करता. दुसरो इश्यू आशिल्लो युएक्यू प्रॉपर्टी आमी 812 केसींतल्यो जवळपास 700 केसीस क्लियर जाल्यो. उरता उरले ते डॉक्युमेंट ना आनी ह्या विशया खातीर फक्त उरले दे आर ऑल्सो सॅटिस्फायड विथ दॅट. तांकां कितें आसत जाल्यार केस वायज रिप्रेझेंटेशन करता. उरता उरला त्यांचं एग्रीकल्चर लँडच्या बद्दल 6 डॉक्युमेंट लागतले ते तेंच्यांनी हांगा ताका हांगा तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां तेंच्यांनी. लेट अस सी भितरले गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जाता तेंचे हांवें सगळे फायली रायल्या उपरांत गव्हर्मेंट डिसिजन घेता म्हणटा ताज्या उपरांतूच डिसिजन घेतलो. आयचे घडी आयज डिसिजन जावंक ना बट लोकांक कन्सिडर करून पॉझिटिव्ह कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. बट एक गजाल हांव परत रिपीट करता 2014 उपरांत जी थंय जी कन्स्ट्रक्शनां आयल्या ती सरकार मोडटलें म्हणजे मोडटलें. सरकाराच्या जागेन आतां जे कोण जमीन विकता तांकां सरकार वगीर रावचें ना. आमच्या कडेन ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाल्या आनी कोणी मयान प्रॉपर्टी घेता आसतना इवेक्यू प्रॉपर्टी जर म्हणून आसत जाल्यार कोणा कडल्यानूच विकती घेवची न्हू. तेंची घरां 100% मोडटलीं. मागीर सांगतलीं आपल्याक हेणी विकती दिल्ली तेणी विकती दिल्ली म्हणून 100% मोडटले. घरां बांदली सुद्दां जाल्यार मोडटले कारण तेका सरकारची प्रॉपर्टी आयज थंयसर दोग-चौग दलाल म्हणजे सरकाराची जमीन आपूण प्लॉट भरून विकपाक लागल्या तेंच्यांनी विकपाची बंद करचे आनी लोकांनी घेवचेली बंद करता. केंद्र सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमांत खूब बदल केल्यात. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार RTO ऑफिसांत वचपाची गरज ना. 1 जूना सावन हे नवे नेम लागू जातले. पळयात पुराय बातमी.
सरकाराच्या नव्या नेमाप्रमाण आता वाहन प्रशिक्षण संस्थे कडल्यान वाहन चालक परवानो घेवपाक मेळटलो. हे खातीर तुमकां कांय कागदपत्रां भरची पडटली. 1 जून सावन हो नेम लागू जातलो. हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणे प्रमाण आता खंयच्याय वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेर तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकतात. तशेंच ड्रायव्हिंगाचे प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात. मात खंयच्याय ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाचो परवानो दिवपाक मेळटलो. ताका लागून सरकाराच्यो खंयच्यो अटी पाळच्यो पडटल्यो हें आयकात. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज ह्या मिनिस्ट्रीन 1 जुनाच्यान काय बदल घडोवन हाडलेले आसा. ते बदल कितें हें हांव तुमच्या मुखार सांगतात. जाल्यार पयलो बदल जो आसा तो म्हटल्यार आतां ड्रायव्हिंग लायसन्स जे आसा ते तुमकां RTOन वचोन काडपाची गरज ना. म्हळ्यार कितें जाल्यार RTO ऑफिसान वचून तुमी ड्रायव्हिंग लायसन लायनीक उबे रावन ते फॉर्म भरून बी ते जे करतात ते फॉर्मेलिटी करपाची गरज ना. तेच तुमी आतां जे सर्टिफायड प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात, ज्या भागांनी ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात जे सर्टिफायड आसात तेंच्या कडेन तुमी हे ड्रायव्हिंग लायसन्स काडूं शकतात. ज्या कोणाचे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल त्याचे कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय. जर ते ड्रायव्हिंग स्कूल 2 व्हिलर शिकयता किंवा 2 व्हिलरांक लायसन्स दिता जाल्यार तेंच्या कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय. नाल्यार 2 एकरची जागा जाय जर ते 4 व्हिलरींग शिकयता. 4 व्हिलर जर शिकोवपाचो ड्रायव्हिंग स्कूल आसा तर तेंच्या कडेन 2 एकरची जागा ही जायच पडटली. अशें एक तांकां सुचोवणी आहा. त्याच भायर जी जागा आसा त्या जागेन तेंची फेसिलिटी जी आसा शिकोवपाक गाडी शिकोवपाक ती फेसिलिटी सारकी आसपाक जाय. जे सर्कल्स आसतले जे कितें नॉर्म्स जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घालून दिला ते नॉर्म्स पाळून ते जे त्या जागेन तेंचे जे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा ते त्यांनी शिकोवपाक जाय. आनी तेजे ट्रेनर्स जे आसा ते वेल क्वॉलिफायड जाय. ड्रायव्हिंग स्कूलचे ट्रेनर्स जे आसा ते मिनिमम 5 वर्सां तांकां तेंची एक्सपिरियन्स आसपाक जाय आनी ते वेल ट्रेंड आसपाक जाय. ही तेंची एक अट जावन आसा. जाल्यार हे जे 3 अटी ज्यो आसा त्यो ड्रायव्हिंग स्कुलाक लागता. ट्रेनिंग जेन्ना दिता ड्रायव्हिंगची ट्रेनिंग दिता ते अवर्स जे आसता ते त्याची अवर्स वाडयल्लेले आसा. ह्या न्यू रुलान पयलीं जे आसले त्याच्या पेक्षा आतां जर लायट मोटर व्हेहिकल म्हणजे कार किंवा स्कूटर हांकां जर तुमी लायसन घेतले जाल्यार तुमकां मिनिमम 29 अवर्स म्हणजे 4 आठवड्यांची ट्रेनिंग घेवची पडटली. तर हेवी व्हेहिकलांचे जे लायसन्स असतात ते हेवी व्हेहिकलच्या लायसन्सा खातीर 38 अवर्साची ट्रेनिंग जाय. म्हटल्यार 6 आठवड्यांची ट्रेनिंग तुमकां घेवची पडटली. त्याच्या उपरांत तुमकां हेवी लायसन्स जे आसा म्हणजे ट्रक आसतले बसीस आसतले हांचे हेवी लायसन्स तुमकां मेळपाची गॅरंटी आसा. चवथो एक नवीन बदल त्यांनी हितून केल्लो आसा ते म्हटल्यार जी पेनल्टी आसा ती मातशी स्ट्रिक्ट केल्लेली आसा. जे लायसन होल्डर्स आसा तांकां द पेनल्टी ऑफ ड्रायव्हिंग विदाउट अ वॅलीड लायसन कॅन बी हाय एज ₹2000. म्हणजे जर वॅलीड ड्रायव्हिंग लायसन्स ना चलोवपी आसा त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स एक्सपायर्ड जाला किंवा त्याचे कडेन वॅलीड लायसन्स ना जाल्यार 2000 पर्यंतची फायन तुमकां पडूंक शकता. आनी जर मायनर भुरगे ड्रायव्हिंग करतना गावले आनी तेंचे लायसन्स ना आनी जर तेंच्या कडून कितें अपघात घडटा किंवा चलयतना सुद्दां जर गावले जाल्यार तांकां तेंच्या पेरंट्सांक 25,000ची फायन ही पडू शकता आनी पेरंट्साचेर लिगल एक्शनूय घेतली वचूं शकता. हे जे 4 बदल जे आसा हे 4 बदल सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीन घेतलेले आसा आनी हे बदल 1 जुनाच्यान लागू जावपाचे आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही